गोय ते मुंबई यो वच करपी इंटरस्टेट बसींक बस स्टँड करूंक म्हूण ही सुवात दवरिल्ली। थंय गिमात माती घालून तात्पुरती वेवस्था केल्ली। मात पावसांत ती सुवात पळयल्यार ताका कोण बस स्टँड म्हणपाचो ना आनी ते सुवातीचेर नदर घालूंकय कोण सरकारी आवय बापूय ना। म्हापशाक कमळ फुलत सावन सगळ्याक चिखलच चिखल। ऐसा फैसिलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा बस का भी फैसिलिटी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है। वहाँ बोलते हैं यहाँ जाने को बोलते हैं, उधर जाने को बोलते हैं, इधर जाने को बोलते हैं। बस ऑपरेटर आपल्या तोंडान दशा सांगतात। टीव्ही आणि पेपरांनी दिसपट्ट्यो स्वच्छ भारत आणि दरवाजा बंद ॲडव्हर्टायझी। मात म्हापशा ह्या इंटरस्टेट बस स्टँडार वेळ प्रसंगाक बायलांक टॉयलेट ना। फक्त बीच आणि हॉटेलां बी बरें केले म्हणून काय जायना, फक्त ह्या एरियेचेर सुद्दां गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचो। आनी दुसरें मेन म्हटल्यार हे जे आतां भायर गेलो ते पोलीस डायरेक्ट धांवन येता, ड्रायव्हरांची लायसन्स काडून घेता। मेन इम्पॉर्टंट ते कित्याक भायर रावपाक गाडी काय मातशें बरोबर दिसना। एक्चुअली ट्रॅफिका खातीर खूब प्रॉब्लम जाता हांगासर, कित्याक कंजेस्टेड एरिया आनी रोडय नॅरो हांगासर जास्त। आनी मेन म्हटल्यार बॅगाक लगेज घेवन पॅसेंजर भितर सरपाक बघिना म्हणजे ग्रावंडाचेर। ते बरें वायट कितें उतरां दिता म्हळ्यार आमकां मोड आनी आयकूंक जाय। आनी हांगासर रस्त्यार दवरूंक गेल्यार 1-2 मिनटां खंयचे ट्रॅफिक पोलीस गाडी बी उबे दवरपाक दिना। आतां हांगासर सुद्दां गेलो जाल्यार लायसन्स घेवन काडूंक येता। हे आतां हे व्हेरी डिफिकल्ट आतां रेनी सिजना खातीर। हे मेन इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट आहा की लेडिजां खातीर टॉयलेट हांगासर मेन रिक्वेस्ट आहा ती टॉयलेट हांगा थंय न्हय, इवन पंचायत आनी म्हापसा उदरा कारण एक टॉयलेट जशें बिचाचेर जितके फॅसिलिटी दिता तितके हांगासर सुद्दां फॅसिलिटी दिवपाची। चिखलाक लागून टॅक्सी स्टँडा कडेन बसी उब्यो करतात म्हूण बसवाल्यांक तालाव। हिंगासर सगळो चिखल आनी आमकां हे पुलीस बा आमकां गाडयो भितर घालूंक लायतात आनी पॅसेंजर आमकां मागीर भितर हे चिखलान येवंक सोदिना। आनी आमी तर गाडी फाटीं दवरीत जाल्यार आमकां फायन आहा आनी ते रोखडे धांवन येतात आनी आमकां फायन मारतात आनी आमी डेली नाल्यार लायसन्स व्हरतात आनी आमकां फायन भरचें पडटा। आनी हे कोण आमचें पळयना आनी आमकां कोण बरो जागोय दिना ना म्हणून हेजेर कितें माती बा घालून बरें लेवलिंग करून वो कितें दामोर बा घालून तर काय आमकां आजुनूय दिना दिनात। आनी थिंगासोरय रावंक दिनात ऑफिसाची। गाडयो आमुडटात केन्ना एल्डरली पासून कोणें आसता, केन्ना कोण आनीक कितें हँडिकॅप आसता पूण ते चिंतिनात ते हितूंतल्यान बसोंक जाय आनी आमकां त्रास पडटा। डेडलायनी दिवन दिवन पालिकेचो कारभारूच सध्या डेड जाला। डिसेंबरात ह्या बस स्टँडाचे काम सुरू जातले। तो मेरेन तात्पुरतो उपाय करता म्हूण नगरसेवक नगराध्यक्ष विचारल्यार उलोवन दाखयतात। म्हाका मान्य आहा की लोकांक आनी म्हापशेकारांक खूब त्रास जाता, पण आमी हेजेर टेम्पररी सोल्युशन काडूं शकता। परमनंट आमच्या कडेन जावचें ना, कित्याक तें काम हातीन ऑलरेडी घेतलेलें आसा। आमचो रिवायज प्लॅनूय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो CMO कडेन डिस्कशन जावपाचो आसा। हांव वाहतूक खात्या कडेन एक मागणी करता की तेंच्यांनी जे सध्या आता टॅक्सी स्टँडा कडेन लोकांक प्रवाशांक घेतात तेन्ना थंय जो ट्रॅफिक जॅम जाता त्या खातीर तेंच्यांनी ज्यो मुंबय वचणाऱ्यो बसी आसा त्यो नवीन कदंबा बस स्थानकाचेर हाडून पार्क करपाच्यो आनी 5-5 बसी तेंच्यांनी ह्या टॅक्सी स्टँडा कडेन सोडपाच्यो। टॅक्सी स्टँडाचेर पॅसेंजर बसले की तेंच्यांनी त्यो बसी सोडपाच्यो, त्यानंतर फुडल्यो 5 बसी येवपाच्यो। अशा पद्दतीचो एक्सरसायज तेंच्यांनी ह्या पावसान केल्यार खूब प्रवाशांक सुद्दां बरें पडटलें। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे।